देवाची उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी 2 अजापां विशीं आयकत आहों. 12 वर्सां थावन रोगपाटाचे पिडेन सांपडलेली एक अस्तोरी बरी जाता आनी दुसरे कडेन 12 वर्सांची एक चली एका अधिकाऱ्याची मेलोली धूव परत जिवंत जाता. हे दोनूय अजापां खोलायेन पळयतना त्यो दोगूय अनभावार्थी जुदेव धर्मा बायल्यो म्हूण आमकां कळटा. म्हणजे त्यो जेजूच्या कुळाच्यो वो जातीच्यो नासल्यो, तरी जेजूचेर तांणी भावार्थ दवरलो आनी जेजून तांकां पेखवणी दिली. आमच्या ह्या देशांत वेगवेगळ्या जाती धर्माचो लोक जियेता. आमी तांकां कशें आपणायता? जेजून सदांच तांकां आपणायलें. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं म्हूण ताणें परगटलें. जेजूचे पाटलाव कशें आमकांय असलेंच एक आपोवणें आसा. हेरांक आमी स्विकारुया. ताचे जावन आमी लेगून जायते शिकोवंक आसा. देव सगल्यांचो बापूय म्हणटच आमी सगळीं भाव भयणी देवाचो मोगाळ भुरगीं. जेजू सगल्यांक आनी सदांच पेखवणी दिता. कसलोच भेद करिनासतना जेजूच्या मोगान आमी अदीक वाडुया आनी ताची देख घेवन ताचे बरे आनी खरे गोवायकी जावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.